नमस्कार आदाब सत श्री अकाल आनी येवकार तुमकां सगळ्यांक इन एट अनदर स्पेशल प्रोग्राम तुमच्या खातीर हांव आयज आयिल्लो आसा वास्को. बरें, आमचें गोंय हें एंटरटेनमेंट हब म्हणून वळखलें वता आनी आमच्या ह्या गोंयांत वेगवेगळे तरेचे इव्हेंट्स जातात किंवा डेस्टिनेशन वेडिंग्स जातात किंवा जायत्यो गोश्टी जाता, सिंगींग कॉन्सर्ट्स जाता. बट तातल्या तातूंत आनी एक फामाद अशी गोश्ट म्हळ्यार आमच्या ह्या गोंयांत जायती एक्झिबिशन्स जाता. पण तातूंतल्या तातूंत एक नवीन आनी फर्स्ट टायम इन गोवा एवर एक एक्झिबिशन जाता, चालू आसा आमच्या वास्को हांगासर. बरें, म्हाका दिसता हें एक्झिबिशन पुराय गोंयच्या लोकांनी पळोवपाक जाय, कारण शिकपा सारकें खूब कितें आसा आनी फर्स्ट टायम इन गोवा शिकपा सारकें खूब कितें आसा हें हांवें कित्याक म्हळें तें तुमकां सांगता. बिकॉज आमच्या गोंयांत न्ही आमी खुबश्या फावटी अशे वायल्ड एनिमल्स आमकां पळोवपाक मेळना. बरें, हांगासर खरी खुरी वायल्ड एनिमल्स ना, बट रोबोटीक जी गोंयान केन्ना तुमकां अशे एक्झिबिशन्स आनी ह्या लेवलाचेर पळोवपाक मेळोंक नासतली ती हांगासर तुमकां पळोवपाक मेळटा. आनी त्या वेळार तुमकां जायत्यो गोश्टी आनीक म्हळ्यार फन म्हळ्यार तुका सगळे हांगासर गेम्स बीन आसा किंवा जायंट व्हील बीन आसा, तशेंच जायत्यो आनीक गोश्टी आसा तुमच्या भुरग्यां खातीर, तुमच्या खातीर. तशेंच शॉपिंग आनी मेन म्हळ्यार एक्झिबिशन जें आसा तें म्हळ्यार रोबोटीक एक्झिबिशन. हांव आसा वास्को हांगासर आनी युनायटेड इव्हेंट्स एंड एक्झिबिशन हांच्यांनी घडोवन हाडिल्ले हो एक्सपो खूब सुंदर आसा. आनी हे एक्सपो बद्दल चड उलोवपा खातीर आमच्या बरोबर आसा रामनाथ बाब. येवकार तुमकां आमच्या शोन. सगळ्यान पयलीं म्हाका सांगा, हो एक्झिबिशन जो आसा फर्स्ट टायम इन गोवा एवर आनी ह्या लेवलाचेर असो बरो रिस्पॉन्स सद्या फूल गोंयच्यान तुमकां मेळटा, कितें आसा एक्झिबिशन? हे एक्झिबिशन आम्ही फर्स्ट टाइम हाडल्या म्हणजे ते रोबोटिक एनिमल्स ते आम्ही एक कॉन्सेप्ट आमचा म्हणजे एनिमल्स रोबोटिक एनिमल्स एक्झिबिशन, शॉपिंग आणि फन फेअर सगळे ऑल अंडर वन रूफ फर्स्ट टाइम हाडला. आणि हे म्हणजे एनिमल्स जे आसा ते भुरग्यांक खूब तरेचे शिकपाक मेळटा. त्यांचे एक एड्युकेशनल 20 टायप्स ऑफ एनिमल्साचे टोटल त्यांचे कितें आसा ते सगळे ते आमी केला डिस्प्ले जाल्यार पळोवपाक मेळटलें. हय, पळोवपाक मेळटा. ते पयलीं आनी एक गोश्ट सांगता, आमी जायते फावटी किंवा आमचे टीव्हीचेर जुरासीक पार्क हे पिक्चर पळयलां आसतलें आनी तातूंत तुमकां फॅसिनेटींग जे तुमकां जुरासीक पार्कान तुमकां जे ड्रॅगन्स दाखयलेले आसा ते सुद्दां तुमकां हांगासर बऱ्या तरेन तुमकां पळोवपाक मेळटले आनी तुमकां खूब गोश्टी शिकपाक मेळटल्यो हांगासर. मेन म्हळ्यार म्हाका सांग, केन्ना पर्यंत आसा एक्झिबिशन? हे एक्झिबिशन आमी स्टार्ट केलं तर 15 मार्चाच्यान आणि ते आसतलें अप टू 15th एप्रील 2019. टायमींग आमचो आसा 4 ते 9. 4 ते 10 सॉरी 4 ते 10. आनी वास्को खंय आसा एक्झिबिशन? हे आमचे बेलाबाई म्हणटा थंय आसा, ऑपोजीट तानिया हॉटेल. ओके ओके. आणि हो ग्राउंडूय न्यू आसा आमचो, ग्राउंड बरोसो व्हडलो आसा. ओके. आनी अजून पर्यंत रिस्पॉन्स कसो कितें आसा? रिस्पॉन्स ऑलरेडी 7 to 8 बरेच आसा आमकां. वी एक्सेप्टींग मोर दॅन 1 lakh क्राउड हांगा. ओ 1 lakh. वाव. आनी खरेंच म्हाका दिसता येवपाक जाय सगळ्या लोकांनी, कारण आनी म्हणजे फर्स्ट थिंग म्हणजे मतलब असलो एक्झिबिशन वास्कोचो आसतलो की येदोलो जागो आमकां आनी खंय बेगीन मेळपा ना. त्या खातीर फूल गोवाक हांगाच येवन ट्राय करचेच पडटा सारकें. म्हाका येदोलो जागो खंयच मेळपा ना आनी परत इतले बेगीन अशें एक्झिबिशन पळोवंक मेळत अशें म्हाका कठीण दिसता तुमकां. बरोबर. आमी कांय गोश्टी पळोवया भितर वचून आनी तुमी म्हाका सांगात. ओके, आमी सद्या जे एक्झिबिशन हॉल आसा तातूंत पावल्ले आसा. तुमी पळोवपाक शकता हांगासर जायत्यो गोश्टी आसा. फॉर एक्झाम्पल एलिफंट, हत्ती हांगासर आसा, जे आमी टीव्हीचेर खुबशे फावटी पळयतात. टीव्हीचेर आमकां ताचो एक्सपिरियन्स मेळटा जो वर्च्युअल आसता, बट हांगासर तुमकां 3D 4D इफेक्ट्सान तुमकां हांगासर पळोवपाक मेळटा. ताजो रोबोटीक जो फॉर्म आसा तातूंत ताजे सावंड आसा, ताका मुवमेंट्स आसा आनी तुमी जर पळोवपाक शकता ताजें फिनिशींग जें आसा तें एकदम सुंदर आसा. आनी अशा तरेचे रियलिस्टीक एक्सपिरियन्स तुमकां खूब कमी मेळटलो आमच्या इंडियेन, आनी तातल्या तातूंत आमच्या गोंयांत जर मेळटा जाल्यार तुमच्या भुरग्यांक हांगासर हाडून दाखोवप खूब गरजेचें आसा. तुमी पळोवपाक शकता ताजे दोळे जर पळयत जाल्यार ताका एक मुवमेंट आसा आनी सगळ्या गोश्टींचेर एक बऱ्या तरेन इफेक्ट दिल्लो आसा अशें हें एक्झिबिशन. नॉट ओन्ली एलिफंट, आय थिंक जायते तरेचे बाकीचे जनावरां आसा तातूंत सुद्दां. एंड सेकेंड थिंग, तांची इन्फॉर्मेशन, फॉर एक्झाम्पल तुमी जें कितें पळयता तें आयज काल भुरग्यांक खूब कमी रियल लायफान बारीक बारीक जे आमचे घरा कडेन जे आमकां पळोवपाक मेळटा अशे एनिमल्स लायक तातूंत गाय म्हणा किंवा आमी बाकीचे खंयचे माकड सुद्दां जे आसता ते खूब कमी आयज काल शारांतल्या लोकांक तर पळोवंकूच मेळना. सो अश्यो गोश्टी ज्यो आसा त्यो हांगासर पळोवपाक मेळटा. प्लस ताजे व्यतिरिक्त ताजें इन्फॉर्मेशन जी आसा
ती सुद्दां हांगासर पळोवपाक मेळटा. म्हणजे अशे तरेचे जनावरां खंय मेळटा, ताका ताजें सायंटिफीक नेम कितें, किंवा ताजी कितली वर्सां एवरेज लायफ कितली आसता, सायज वेट कितली आसूं शकता आनी ताजे बद्दलची इन्फॉर्मेशन हांगासर भुरग्यांक मेळटा. आय थिंक दीस इज द बेस्ट चान्स अँड यू शूड म्हणजे आमचे गोंयचे गोंयकार जे आसा तांच्यांनी येवपाक जाय. एक रियलिस्टीक एक्सपिरियन्स दिवपी अशें हें एक्झिबिशन. ओके रामनाथ बाब, म्हाका सांगा मेन रिजन कितें आशिल्लें अशे तरेचें एक्झिबिशन हांगा हाडपाचें? एक्चुली सर असलें एक्झिबिशन खूब जाग्यार पळयल्लें आशिल्लें हांवें स्वताच. माझ्या गोंयांत रावन सुद्दां म्हाका खूब एटलीस्ट हांवें 5 years प्रिपेर केला काय हाडपा खातीर. खूब म्हणजे 5 years खूब प्रिपेर केला. हेची तयारी 5 वर्सां पयलीं सुरू पयलीं जाली. केल्ली हांवें. पूण म्हाका बरें जागो आनी बरो कांय सेटअप जायनाशिल्लो. ऑटोमॅटिकली 2019 म्हाका बसले त्या जाग्याचो मेळटलो करतलो म्हणून. आनी आमी टोटली म्हणजे गोंयांत असो जावूच ना नासलें. बरोबर बरोबर. टोटल कितली जनावरां अंदाजे का? ऑलमोस्ट 25 एनिमल्स आसा, वायल्ड आनी आमची पाळतात ती सुद्दां, इन्क्लुडींग बर्ड्स सुद्दां. बर्ड सुद्दां आसा. सो 25 एनिमल्स हांगासर तुमकां पळोवपाक मेळटा. ताचो एक्सपिरियन्स, रियलिस्टीक एक्सपिरियन्स तुमकां घेवपाक मेळटा. आय डोंट थिंक सो तुमी ही संदी चुकोवपाक जाय. तुमकां ही संदी जर चुकोवपाची ना जाल्यार वास्को हांगासर 15 मार्च ते 15 एप्रील पर्यंत हें सगळें एक्झिबिशन तुमकां हांगा पळोवपाक मेळटलें. सो लेट्स वॉच काय जे हांगासरले एनिमल्स आसा ती पळोवया आनी मागीर फुडें वळुया. वदळच्यान आमी हो रोबोटीक एनिमल एक्झिबिशन पळयताले. दोन गोष्टी म्हाका खूब आवडल्यो. वन इज फिनिशिंग, जे सगळे एनिमल म्हळ्यार पाळीव किंवा रानटी जनावरां किंवा एक्वेटल जी उदकान आसा ती सुद्दां जर पळयत जाल्यार एक गोष्ट सारकी बरी हांगा पळोवपाक मेळटा फिनिशिंग. सेकेंड थिंग इज सावंड इफेक्ट.
जी जनावरां आसा ती कदाचित आमकां टीव्हीचेर पळोवपाक मेळटा ताजे वर्च्युअल आमकां पळोवपाक मेळटा बट ताचो सावंड इफेक्ट इतलो बऱ्या तरेन आमकां आयकुपाक हांगासर मेळटा आनी नक्की एक पळयलां हांवें की प्रत्येक भुरगीं जी येता हांगासर नवीन कितें तरी शिकून वता आनी तांकां एक बरो एक्सपिरियन्स हांगासर जरूर मेळटा सो अलॉंग वीथ दी एक्झिबिशन जायत्या जाग्यांचेर अशें आसता की तुमकां एक्झिबिशन आसा जाल्यार खरेदी करपाक मेळटा आनीक कांय नासता काय नाही हो आमचो कॉन्सेप्ट मेन कितें आसा खबर खंय एक्झिबिशन लागले शॉपिंग मेळटा मागीर खंय फेरे फेस्ताक बिस्ताक फक्त फन मेळटा आनी मुवी बी पयली एंटरटेनमेंट मेळटा पूण हो आमचो कॉन्सेप्ट शॉपिंग फन एंड एंटरटेनमेंट फर्स्ट टायम इन गोवा शॉपिंग फन एंड एंटरटेनमेंट ऑल अंडर वन रूफ हे आमचो कॉन्सेप्ट मेनूच आसा हांगा फन शॉपिंग एंड एंटरटेनमेंट तिनूय वांगडाच हाडला आमी ओके एक जो सेक्शन आसा तो आमी ऑलरेडी कंप्लीट केल्लो आसा नवीन सेक्शनान सद्याक पावल्ले आसा इट्स शॉपिंग म्हाका दिसता ते घरच्या सगळ्या लोकांक आवडटा खास करून बायलां जी आसा तांकां हो सेक्शन भरपूर आवडटलो बिकॉज जायत्यो गोश्टी हांगासर पळोवपाक मेळटा कॉस्मेटीक म्हणा किंवा क्लोथींग किंवा फर्निचर ईच एंड एवरीथींग जे हांगासर आमकां पळोवपाक मेळटा सो रमनाथ हो सेक्शन म्हाका दिसता सगळ्यांचो आवडीचो सगळ्यांचो सेकंड आवडीचो. आफ्टर म्हाका दिसता रोबोटीक हो आसतलो हरशी आवडीचो हो आसपाक जाय बट आतां ह्या टायमार तो न्यू येयला म्हणून तो आवडीचो एक्झॅक्टली कितें आसा हांगासर कितें कितें आसा? हांगा आमकां डिफरंट टायप्स ऑफ स्टॉल्स आसा हांगा फर्निचर्स हँडलूम फिटनस डिझायनर्स कपडे वपडे सगळे आसा ज्वेलरी आसा फोटो फ्रेम ठीक आनी सगळे खास म्हणटा आमचे एक फ्रेंडाचे पावर मॅक्साचे हांगा आसा पळय तो ओके ओके फिटनेस सो यू हॅव ऑल युअर रिक्वायरमेंट्स ओवर हियर अँड आय थिंक सो तुमी आनीक खंयसर वचपाक जायना एकी कडेन आयल्यार तुमकां सगळें तुमचें एंटरटेनमेंट योर खरेदी लायक शॉपिंग अँड अगेन दी एंटरटेनमेंट फन पार्ट जो आसा तो सुद्दां हांगासर पळोवपाक मेळटा हांगासर तुमकां घरची जितले वस्तू लागता म्हळ्यार ते कपडे फर्निचर खावपाक किंवा किचनान सगळ्या तरेचे आयटम आसा आनी आमी सद्या आसा फर्निचर दुकानाचेर मनोज बाब आमच्या बरोबर आसा मनोज कसो कितें एक्सपिरियन्स आशिल्लो हे 2-3 दीस जाले सद्या पण म्हयनोभर आसा कसो एक्सपिरियन्स आसा बरें आहा आनी कस्टमर बी बरे येता आनी आमकां बी हे म्हणल्यार सेल बी जाता बरो जाता कस्टमर ओके आणि फर्स्ट टायम रोबोटीक एनिमल तशेंच एक्झिबिशन जे विकते सामान विकते घेवपा शॉपिंगेचे हे फर्स्ट टायम आमच्या गोंयांत पळोवपाक मेळटा ताजेर कितें म्हणण्यात फर्स्ट टायम म्हणल्यार आतां सराचे वयर डिफरंट आहा ते तेंच्यांनी बरे एडवर्टायज केले आनी बरे कस्टमराक इम्प्रूव केल्ले आहा आनी लोकांक बी म्हणल्यार बीग डिस्कावंट म्हणून बोर्ड बी मारले आहा म्हणून बरोबर आणि ह्या शॉपार कितें मेळटा आमकां पळोवपाक हे शॉपार फर्निचर सुरेख मेळटा आनी चेस्टर ड्रॉम मेळटा कबड मेळटा डायनिंग टेबल मेळटा सोफा मेळटा जायते वस्तू मेळटा टिपॉय स्पेशल ऑफर्स ऑर डिस्काउंट कितें आसा डिस्काउंट भायर 10% मेळटा आमकां आमी 30% डिस्काउंट दिता ओ वाव ओके असले
ओके सो म्हाका दिसता सगळ्यान बरी बरी शॉपां हांगासर आसा प्लस एक प्लस पॉयंट तुमकां हांगासर सगळ्यांक आसा की समजा खंयसर 10% बीन फर्निचराचेर मेळटा दे गेव 30% डिस्कावंट सो सगळ्यान बेस्ट ऑफर आसा ज्या खातीर हांगासर तुमकां समजा मनान बीन आसा कितें घेवपाचें जस्ट पळोवपाक येवपाक कितें आसा पळयात आवडलें चड बरें नाजाल्यार एक फावट जातली एक एंटरटेनमेंट फन आनी एक बरे तरेच्यो गोश्टी तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो ओके आमचे बरोबर आनी एक शॉप आसा आमचे फुड्यान आनी म्हाका दिसता हालींच जे फिल्म बीन आयले तुमकां जर खूब उमेद आसा शिवपाचे बीन जाल्यार तुमी हे फिल्म नक्की पळयले आसतले सुई धागा अँड एट द सेम लायन यू कॅन सी वन शॉप ओवर हियर तुमचें नांव लक्ष्मण शेडगांवकर फ्रॉम सिंगर लक्ष्मण बाब म्हाका सांगा कितें कितें आनी कसले तरेचे मशीन्स आसा हांगा ही आमची सिंगर 165 इयर ओल्ड कंपनी ही सिंगर मेरीट दोन्ही ब्रँड आसा सिंगर सिलाय मशीन सांगा हे मशिनाचेर तुमी नॉर्मल सिलाय बिडींग डिझायन्स सगळे A to Z करपाक शकता ही मशीन आसा पोर्टेबल जी तुमी खंयसरूय दवरून इजिली यूज करूं शकता हेचो स्टार्टींग बेजीक प्रायस आसा 8,700 प्लस तुमकां हांगा कस्टमरांक 1,000 रुपया डिस्कावंट आसा ऑन एन एवरेज 10% डिस्कावंट आसा प्लस डिलिव्हरी फ्री एनीवेअर इन गोवा प्लस 2 वर्सां होम सर्वीस आसा ऑन कर दीजिए ये स्किन काट देता है सिस्टम राउंड सिस्टम कंप्लीटली इसके अंदर रोटेट करता हुआ इन कर दो इन हो गया प्रेस करो सर ट्रेन में हो बस में है पिकनिक में गए ग्लास का काम करेगा पी सकता है ऐसे एक्झिबिशनाक आमच्या घरान जायत्यो गोश्टी हांगासर मेळटा आनी एक सेक्शना कडेन पावला जे म्हाका खूब बऱ्या तरेचे सोफास हांगासर दिश्टी पडटा आनी अली बाब आमच्या बरोबर आसा अली होम डेकोर हांचे तरफे अली जी हमें बताइए कि किस तरह के सोफा यहाँ पे है और कितने वैरायटीज है अच्छी क्वालिटी का सोफ़ा है कम रेंज में अच्छे से अच्छा वैरायटी मेरा क्या है होलसेल प्राइस है होलसेल प्राइस में मैं 5 साल का वारंटी देता हूँ और कम से कम रेट देता हूँ मेरा मडगांव मैन्युफैक्चरिंग है खुद का मेरे पास 20,000 से लेकर 35 तक अच्छा सोफ़ा मिलेगा सर क्या बात है लेकिन यहाँ पे आज एग्जीबिशन के लिए जो कितने टाइप्स के कितने वैरायटी के सोफाज हैं मेरे पास कम से कम 5 से 6 वैरायटी है यहाँ पर लेकिन आपका सस्ता भी चाहिए तो सस्ता मिलेगा अच्छा क्वालिटी चाहिए अच्छा मिलेगा ओके सेकंड सेक्शन जो आसा तो सुद्दां आमी ऑलमोस्ट सोंपपाक पावलेले आसा पूण एक म्हाजो आवडतो सेक्शना कडेन पावला तो म्हळ्यार फूड झोन येस खावपा खातीर सगळ्यो वस्तू हांगासर आसा बट टॉकिंग अबाउट दी शॉपिंग सेंटर कितली टोटल स्टॉल्स आसा अंदाजे आमच्याकडे ऑलमोस्ट अबाउट 60 स्टॉल्स आसा डिफरंट 60 सुमाराक स्टॉल्स आसा आनी म्हाका दिसता खूब बरो रिस्पॉन्स मेळटा तातूंत क्लोथींग फर्निचर फिटनेस तातूंत मागीर खावपाच्यो सुद्दां गोश्टी हँडीक्राफ्ट सगळे आसा आणि लास्ट सेक्शना कडेन आमी पावलेले आसा आय थिंक ब्युटिफूल अरेना आणि ब्युटिफूल गेम्स किंवा फन सेक्शन जो आसा तेतूर पावलेले आसा अँड कितें कितें आसा हांगासर रामनाथ बाब पळोवपाक हांगा आमकां म्हणजे जायंट व्हील आसा सोलोंबो आसा ब्रेक डान्स आसा ड्रॅगन ट्रेन आनी भुरग्यांक खावपाक ते बोट्स बीन तसले कितें कितें आसा बोट्स आसा जंपींग आसा आनी एक आमच्या हांगा एकपेक्षा भुरग्यांक खावपाक एकशे पेक्षा एक वस्तू आसा क्या बात आहे एकापेक्षा एक हांगासर सगळ्यो गोष्टी तुमकां पळोवपाक मेळटा खास करून जात्रेक आमी पळयता ह्यो सगळ्यो गोष्टी
पूण एक गजाल हांगासर हांवें नोट केल्या, जात्रेक इतल्यो सगळ्यो एका जाग्यार नासता, बट हांगासर एकी कडेन फक्त खेळण्यांचो मेला, खेळण्यांची जात्रा म्हणपाक शकता, आनी एकीच कडेन इतल्या तरेचे विभिन्न आयटम्स हांगासर तुमकां आसा, जी नांवां म्हाका तांच्यांनी सांगली. तातूंतली एक जायंट व्हील म्हाका खबर आसा, बाकीचे चडश्यो म्हाका कोलंबो ब्रेक डान्स. ब्रेक डान्स आनी हे ते कितें कितें म्हाका खबर ना, बट ल्हान आसतना आमी खरेंच मजा केल्या आसतली, इतलें मात शुअर. आनी एक गोश्ट, आमी स्कुलान आसतना सायन्स आसा पळय, तातूंत आमकां शिकयलेलें कॉन्वेक्स आनी कॉन्केव मिरर जे आसा, आनी ते कशें कितें काम करता ते. बट ते आमकां आनी एक एंटरटेनमेंट सोर्स दिता, तो म्हळ्यार हांगासर आसा लाफींग हावस. तातूंत कॉन्वेक्स आनी कॉन्केव मिरराची जी करामत आसा ती तुमकां पळोवपाक मेळटा. सो म्हाका दिसता जायते जे लोक वता भितर ते हांसून नक्की येता, तुमी पळोवपाक शकता. तेंच्या तोंडाचेर एक हास्य आसता आनी नक्की तांकां आपल्याक स्वताक थंयसर पळोवन एक आपूण मोठो जाल्या नंतर कसो दिसतलो किंवा बारीक जाल्या नंतर कसो दिसतलो हाजें तुमकां एक दर्शन हांगासर मेळटा. रानाथ बाब, टोटल तुमी म्हाका दाखयलें हांगासर कितें कितें आसा तें. हांव मागता आमच्या गोंयकारांनी हांगासर येवपाक जाय. पेडण्या ते काणकोण वास्को हांगासर जरूर पावतले, आनी हांगासर येवन तांच्यांनी 3 गोश्टी, त्यो म्हळ्यार एक शिकपा खातीर, दुसरें खरेदी करपा खातीर, आनी तिसरें एका जाग्यार सगळे तरेचे जे फन एलिमेंट्स आसा हांगासर ते हांगासर एन्जॉय करपा खातीर येवपाक जाय. आनी लास्ट मॅसेज आमच्या गोंयकारां खातीर तुमची कितें आसतली? तेच म्हणजे सगळ्यांनी येवपाक जाय, विजीट करपाक जाय आनी पळोवन वचपाक जाय. एक्झॅक्टली, पळोवन वचपाक जाय. आनी ओदरच्यान आमी भोंवता, म्हाका दिसता आमी वर 1.5 वर जाले, आमकां 3 सॅक्शनां भोंवपाक लागली. खूब मजा येयली हांगासर. एंड रामनाथ बाब, थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं आमकां इतली सगळी सॅक्शनां दाखयली म्हणून. थँक्यू व्हेरी मच. म्हाका दिसता जायते लोक हांगासर हे एक्झिबिशन पळोवपाक येता, आनी वयताना खरेंच एक तोंडाचेर हास्य तर नक्की आसतलें. सो आमचे बरोबर कोण आसा पळय, तुमचें नांव? वृंदावन तिरोडकर. वृंदावन. आनी तुमचें नांव कितें बाय? दीपिका तिरोडकर. हां, दीपिका दीपिका. वृंदावन, ओदयच्यान तुमी म्हाका दिसता सगळे पळयले, भोंवले. ओवरऑल एक्झिबिशन कशें कितें आशिल्लें? ओवरऑल एक्झिबिशन सारको बरो एक्सपिरियन्स आसलेलो, आनी हे जे स्टार्टिंगूच जे रोबोटीक एनिमल्सांचें एक्झिबिशन लागलें ते खूब बरें आसलेलें. ते एनिमल्स आतां काय कोणाक पळोवंक मेळना, झू बी ते आतां नाच जाल्लेले आसा, आनी हे जे एनिमल्स दवरला ते सारके भुरग्यांक लागून बरे आसलेले. सो तांकां तेंची नांवां कितें, सायंटिफीक नेम कितें, ते खंय मेळटा, कितें तेंचो एनवायरमेंट, तेंचे आवाज, ते सगळे तांकां पळोवपाक मेळ्ळे, एक्सपिरियन्स तांकां मेळ्ळो. सो दे वर व्हेरी हॅपी. सो लायक दे वॉज सेइंग वी सॉ दीस, आमी फक्त हे बुकांनीच पळयलां. सो हय, सो तांकां लायव्ह पळोवपाक मेळ्ळें. मे बी इट इज रोबोटीक, पूण बरें आसलेलें तें. बाय, तितून पळयले सगळीं जनावरां? आवडले तुका सगळे? कितें आवडलें सगळ्यान चड, कितें आवडलें? एलिफंट. एलिफंट आवडलो, आनी एलिफंटाचो आवाज बीन पळयलो मुगो. हय. आनी परत म्हाका दिसता हे एक्झिबिशनाक नॉट ओन्ली रोबोटीक बट बाकीचे सगळ्यो गोश्टी एकीच कडेन पळोवपाक मेळटा तुमकां किंवा खरेदी करपाक मेळटा. सो आतां हांगा कितें जालें ते रोबोटीक एक्झिबिशनूय आसलें, तेच्या उपरांत शॉपिंगूय वांगडाच, आनी हे आतां अम्युजमेंट पार्कूय वांगडा. सो आमी लायक शॉपिंगूय केली, हे सगळे रायड्स, मोस्ट ऑफ द रायड्स आमी घेतले. सो लायक भुरग्यांनी सारकी आयज मजा केली आनी तेंच्या वांगडा आमी एन्जॉय केले. सुटी बीन आसत जाल्यार सारकेंच बेस्ट. आनीकूय हय, सुटी आतां म्हाका दिसता जर फुडल्या म्हयन्यान एप्रिलान सुटी पडटली तेन्ना जाल्यार आनी बरें पडटलें सगळे भुरग्यांक. हय, भरपूर लोक येतले. एनिवेज थँक्यू वृंदावन, देव बरें करूं उलयलो म्हणून. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. हे एक्झिबिशन कितलें खास आसा, हांगासरली गर्दी पळयल्यारूच कळटा. आमच्या बरोबर आनी एक व्यक्ती आसा. आपका नाम? आशुतोष कुमार. आशुतोष जी. और आपकी बेटी का नाम? यशवी. यशवी. यशवी, ओके. आप इस एग्जीबिशन के बारे में थोड़ा कुछ बताओ, कैसा लगा पूरा एग्जीबिशन? अगर बात की तो कैसा लगा? ओवरऑल एग्जीबिशन काफ़ी अच्छा है, स्पेशली बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है, उनके एंटरटेनमेंट के लिए राइड्स वगैरह काफ़ी अच्छे हैं. और एक बात यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे गोवा में रखी हुई थी, वो है रोबोटिक एनिमल.
वो एक्सपीरियंस खास करके गोवा में नहीं मिल रहा था, या फिर बच्चों के लिए कुछ सीखने के लिए खूब बहुत ही अच्छा एक स्टेप है, क्या लगता है उसके बारे में? वो भी काफ़ी अच्छा लगा। रोबोटिक एनिमल्स वाला जो सेक्शन था वो काफ़ी अच्छा था। एक बार हर किसी को आकर के ज़रूर देखना चाहिए। अच्छा, और जो एग्जीबिशन देखने के बाद आपके बच्चे को भी काफ़ी अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा, क्या लगता है? बेटी तो मेरी छोटी है, हालांकि उसको अभी वैसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। एनिमल्स तो बहुत कम देखे होंगे, क्योंकि बचपन में जब हम बाहर जाते थे, अगर गांव के हैं तो बहुत सारे एनिमल्स देखने को मिलते थे। इसका एक अच्छी तरह से एक्सपीरियंस हो सकता है यहाँ पे। हाँ, वो देखने को एट वन प्लेस बहुत सारे एनिमल्स देखने को मिले, वो एक अच्छा चीज़ था। क्या बात है, थँक यू व्हेरी मच आप हमारे बात करने के लिए। थँक्यू जी, थँक्यू. ओके, आमच्या बरोबर आनीक हांगासर जे एक्झिबिशन पळोवपाक आयिल्ले ते सगळे वास्कोकार सुद्धा आसा. तुमचें नाव? सुरेंद्र मेस्ता. सुरेंद्र बाब, म्हाका दिसता तुमकां खूब आवडला आसतलो ओवरऑल एक्झिबिशन. कसो आशिल्लो ओवरऑल? ओवरऑल म्हटल्यार आसा, आमकां अशें दिसलें की आयज हॉलिडे आसा आनीक भुरग्यांक घेवन मातशें कितें तरी एंटरटेनमेंट करया अशें आमकां दिसलें, म्हणून आमी तांकां घेवन येयले. सो जालो एंटरटेनमेंट फूल? ना, अजून जावंक ना. अशें दिसता की आमचे 60 रुपया भरून काडया कशें दिसता आमकां. क्या बात आहे, 60 रुपया भरपा खातीर खुबश्यो हांगासर म्हाका दिसता कितें कितें रायड्स आसा तुमकां. हय आसा, हय मातसो येयल्यार एक तासभर तरी भोंवन वयतले आमी अशें. बरोबर. अशें जॉयंट व्हील आसा. मेन म्हणल्यार ते भुरग्यांक जॉयंट व्हिलाचेर आमकां हें करपा जाय. तांकां हय, तांकां म्हणल्यार फुडें तांकां तेका लागून बरें. आतां आमी पयलीं जॉयंट व्हिलाचेर बसताले, आतां आमकां भंय दिसता. तांकां ट्रेन करपाक जाय. हेका लागून ते आमकां एक इम्पॉर्टंट कशें. मनातलो भंय काडपाक जाय न्हू. मनातलो भंय काडपाक जाय. बरें, आनी एक गोश्ट हांगासर खास आसा, जी गोंयान पयले फावट जाता, ती म्हळ्यार रोबोटीक एनिमल. म्हळ्यार जायते फावटी आमकां भुरग्यांक आमच्या जनावरांची पेपरार किंवा बुकांचेर पळोवपाक मेळटा, किंवा आमी ल्हान आसतना गांवांत जर रावता जाल्यार तांकां ती पळोवपाक मेळटाली, जी पाळीव आसता ती तरी. पूण आयज काल शारांत रावल्या नंतर ती खूब कमी पळोवपाक मेळटा. ताजो एक बरो एक्सपिरियन्स हांगासर मेळटा. तुमकां कितें दिसता ताचेर? बरोबर, आमच्या ल्हानपणाक आमकां सर्कस बी अशी पळोवंक मेळटाली. आमी लायव पळयल्या, वाघ शिंव अशें आमी सगळे पळयल्या. आतां हेंच्या टायमाचेर हेंकां सगळे रोबोटिकूच पळोवंक मेळ्ळे. आतां तितून जाल्यार तितून आमी तांकां बागोवंक पळयता अशें करून. पूण तुजें नांव कितें बाबू? जुगल मेस्ता. तूं पळयलो रोबोटीक सगळे एनिमल्स पळयले, तुका खंयचो आवडलो? लायन. लायन आवडलो. बरें, कितें तुका वेगळें शिकपाक मेळ्ळें हांगासर? कित्याक नांवां कळ्ळीं जावं तांचे आवाज कळ्ळे, कितें कळ्ळें? आवाज बी काढला. आवाज बीन कळ्ळे. आनी पयलीं असली पळयली, खरी पळयल्या तुवें केन्ना? ना, केन्ना पळयली? मंकीत पहिला. फक्त मंकी पळयल्या. तुमच्या घरा कडेन येता? ना, पिकनिकेक गेल्ली तेन्ना. अरे, पिकनिकेक गेल्ली थंय. अरे वा, क्या बात आहे. तुजें नांव कितें बाय? रिया. म्हाका सांग, तुका कसो कितें एक्सपिरियन्स आशिल्लो जेन्ना तूं रोबोटीक हे सगळे एनिमल पळयले तेन्ना? बरो आशिल्लो. हय. कितें शिकलें तूं नवीन अशें? आवाज. आवाज चडशे. तुमच्या दृश्टींतल्यान जेन्ना तुमी पळयता, भुरग्यां खातीर अशे तरेचें एक्झिबिशन कित्याक घडोवन हाडपाक जाय? हाडूंक जाय घडोवन, की आमकां अशें भुरग्यांक दाखोवंक मेळना. लायव्ह तर आतां मेळच ना पळोवपाक. एटलिस्ट तांकां कळटलें न्हू तेंचो आवाज बीन कसो कितें आहा तें बी पळोवंक मेळटलें अशें म्हणून इतलेंच. आनी हातूर ह्या सगळ्या एक्झिबिशनान आनी एक सेक्शन मेन आसा जो बायलांक खूब आवडटा, तो म्हळ्यार शॉपिंग बीन केली काय ना? ना, शॉपिंग करूंक ना, म्हणून पळयलें. ओके. थँक्यू व्हेरी मच, आनी देव बरें करूं उलयलें म्हणून. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. हो प्रोग्राम तुमकां नक्की आवडलो आसतलो, आनी तुकाय दिसता आसतलें की आमी ह्या एक्झिबिशनाक पावपाक जाय, ह्या एक्झिबिशनाक वचपाक जाय आपल्या भुरग्यांक बीन घेवन. जाल्यार एक चान्स तुमच्या खातीर हांव घेवन येता. म्हळ्यार एक क्वेश्चन आसतलो तुमच्या खातीर, आनी आन्सर जर करीत जाल्यार लकी 5 विनर्सांक मेळटले आपल्या फॅमिलीक घेवन वचपाचो चान्स, सुद्दां फ्री एंट्री, तशेंच फ्री रायड्स मेळटलो मॅक्झिमम 5 पर्सन. आनी क्वेश्चन भरपूर सिंपल आसा. क्वेश्चन कितें आसा सांगता तुमकां. वास्को हांगासर एक्झिबिशन सद्याक चालू आसा, आनी वास्को MPT आसा. MPTचो फूल फॉर्म म्हाका सांगपाक जाय. जर तुका आन्सर करपाक जाय जाल्यार मेसेज बॉक्सान चल, टायप कर एक्सपो स्पेस मार, तुजें आन्सर बरय, म्हळ्यार MPTचो फूल फॉर्म बरय थंय, आनी ताजे नंतर तुजें नांव आनी खंय रावता तें बरें, आनी धाडून दी 7774044411 ह्या नंबराचेर. सो बेगींतल्या बेगीन फोन उखल आनी आन्सर कर, आनी तुका मेळपाक शकता फ्री एंट्री मॅक्झिमम 5 पर्सन, जे तुजे फॅमिलीक घेवपाक मेळटा, तुज्या भुरग्यांक घेवपाक मेळटले, तशेंच फ्री रायड्स मेळपाक शकता. सो हो चान्स मिस करूं नाका. नक्की आन्सर कर आनी वचा ह्या एक्झिबिशनाक.